मोगाच्यानो आदल्या आयतारा आमचो गोवळी बाप अधिक मनाधिक दोतोर पीटर पाऊल साल्डाना आसलो कुर्साचो गुर्त ह्या विशयांत आमी विचार विनिमय केल्ले आनी हे कार्यक्रम जायत्या जाणांनी पळयला गांवांत तशें परगांवांत सबार जाणांनी तांची होगळीक उसारल्या वॉट्सॅपा मुखांतर ईमेला मुखांतर आनी तशेंच कॉमेंट्स घालना आनी थोड्यांनी सवालां विचारल्यात त्या सवालांक जापी मुखल्या अंक्यांनी आमी दिवंक प्रयत्न करतले समर्थ आणि सवाला समर्थ आणि सवाला मोगाच्यानो समर्थ आणि सवालां कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांकी स्वागत. आज आमी घेवचो विशय आसा सेवे मुखांतर क्रिस्ताक साक्ष. आज आमचे भोंवतणी अशी एक परिस्थिती उब जाल्या आमचो भावार्थ जी येताना आनी तशेंच परगट करता आसतना आमी 10 फावटी चिंती जाय पडटा. आमच्या धर्माचो एक भाग आसा सेवा करचो. क्रिस्तानत आमकां सांगलें जें कितें तुमी म्हज्या आती ल्हाना भाव भयणी पैकी एकल्या तुमी करतात तें म्हाकाच तुमी केलें म्हणून. आनी त्या देखून संवसाराचेर क्रिस्तांव धर्म सेवेक नांवाडला. आज आमच्या भोंवतणी घडच्या संगतींचेर दिश्ट घालता आसतना आमी सेवा दिवची सारकी गी दिजे गी कुमोकरीचे गी म्हणलें सवाल उदेता. कुमोक दिवन आमी कित्या खातीर हात उलपण काणगे जाय आनी कित्या खातीर कश्टांक वळय जाय जाल्यार म्हणलें सवाल आज सबारांतय उदेन येवचें आमकां पळोवंक मेळटा. असली एक परिस्थिती आमच्या भोंवतणी उपजती गी म्हणलें सवाल कितल्या जाणांच्या मतींत आसलें सबारांनी चिंतूंक नासलें कोण ना. पूण चातूर आनी सूक्ष्म मतीच्यांक हें सबार तेंपा आदीं सबार वर्सां आदींच कळीत आसलें म्हळ्यार सूख जावचें ना. आनी तांणी ह्या विशयांत सत्राय दिल्ली आसा. आनी तसल्यां पैकी एक व्यक्ती आसा बिशप फ्रांसीस सेरावो शिवमोग्गा दियेसीसीचो धर्माध्यक्ष. आज ह्या संवादांत आमचे संगी तो भाग घेता. तुमच्या समेस्तांच्या नांवांनी हांव बिशप फ्रांसीस हांकां हांव स्वागत मागता. वेलकम. थँक्यू. मोटव्यान बिसायबाची वळख करून तुमकां दिता. मूडबिद्री आलंगार फिर्गस हांगासर ताचें जनान आनी उपरांत मूडबिद्री टावन फिर्गस ती रचीत जाली. प्रस्तुत ते मूडबिद्री टावन फिर्गजीचे
तांचे शिकप जाता आसा पयलींचे उपरांत जेजुईत सभेक ते भरती जाले बेंगळुरांत नोविशिएट तांचे शिकप जालें तरबेती आनी उपरांत सान लुईस कॉलेजींत डिग्री आनी सांगाताच उपरांत पुणे ज्ञानदीप विद्यापीठ हांगासर तत्वशास्त्र आनी देवशास्त्र ते शिकले आनी उपरांत दिल्ली विद्या ज्योती हांगासर पदव्युत्तर मास्टर्स डिग्री देवशास्त्रांत येवकरिस्तांत तांणी ही पदवी आपणायली आनी तांचे मिसांव हे परी आसा बेंगळुरूच्या आनेकाल लागीं मिसांवांत तांचो वावर त्या उपरांत उत्तरा कन्नडाच्या मुंडुगोडांत परत मिसांव वावर आनी थंयतान उपरांत बिजापुरांत परत्यान मिसांव वावर 3 गडे आनी त्या उपरांत आंतरराष्ट्रीय मट्टार प्रसिद्ध आसच्या सान लुईस कॉलेजीचो रेक्टर जावन ते आयले आनी ताचे उपरांत जेजुईत सभा कर्नाटक प्रांत्य हाचो प्रांतीय वडील प्रोविन्शियल ते जाले आनी आतां प्रस्तुत शिवमोग्गा दिएसीसीचे धर्माध्यक्ष ते आसात 2008 इसवेंत कोडयाळांत इगर्जांचेर धाड जाल्ल्या वेळार त्या कोडू गणिताच्या वेळार मंगळूर दिएसीसी तर्फेन ह्या गणितांक फूड करच्या त्या वेळार एक धार्मीक याजक तरी प्रथम हांव मंगळूर दिएसीचो पवित्र स्नान घेतलेलो एक भावार्थी व्यक्ती धार्मीक उपरांत अशें म्हणून आमच्या त्या फूड करच्या त्या वावरांत तांणी सक्रीय रितीन भाग घेतलेलो आनी धैर्यान ते मुखार सरलेले आज ह्या कार्यक्रमाक आयिल्ल्याक हांव देव बरें करूं म्हूण सांगून पयलें सवाल बिशप फ्रांसीस तुमच्या लागीं हांव विचारूंक खुशी व्हरतां तुमी एका उपरांत एक आनेकल ताजे उपरांत मुंडुगोड आनी बिजापूर असल्या जाग्यांनी मिसांव वावर केलो आनी ह्या जाग्यार वावर करता आसतना तुमी तुमच्या वावराचो उद्देश कितें आसलो म्हळ्यार केवल समाज सेवा लोकांक सशक्तीकरण करचें ह्या ताचे सांगाता क्रिस्ताचो संदेश दिवचो असो कांय उद्देश आसलो की पयलें फादर ओनील तुमकां देव बरें करूं म्हूण आसय कित्याक ह्या भावार्थ आनी सवालां ह्या कार्यक्रमाक म्हाका आपोवणें दिलें तुमी आनी स्वागत मागलो म्हज्या विशयांत सभार संगती तुमी आमकां वीक्षक आशिल्ल्यांक तुमी सांगून दिलें आनी म्हज्या विशयान परिचय दिली देव बरें करूं तुमकां तुमी सवाल विचारलें जायकी मुळावें सवाल जावन आसा भावार्थ म्हळ्यार कितें गी म्हण समजूं जाय पडटा आनी भावार्थ परगट करचो कसो म्हणलें समजूं जाय पडटा एक विधान जावन आसा की फ्रांसीस सावेरान ह्या जुजेवासान वापरलेलें एक विधान जावन आसा गांवा वचून रस्त्या वचून घरांक वचून सोम्याची वळख करून दिवची तसो वांजेल तांकां सांगून दिवचो आनी तांकां बावतीन दिवचो हें एक जावन आसा आनी एक विधान आसा सोम्यान सांगिल्लें तुमी जाय एका दिवटणेर दवरलेल्या दिव्या बरी दुसऱ्यांक तुमचे तावन तो प्रकाश पावो जाय म्हणजे विटनेस वॅल्यू म्हणटा हांव आमची जिणी आमी सच्च्या वरवींच आमी एक देवाचो संदेश जाय आमीच एक देवाचो संदेश जाय कित्याक तो संदेश आमी आमच्या जिवनांत रुपीत करून एक करून आमी जियेत आसतना आनी एका रितीन आमी सोम्याक प्रगट करता तिसरी वाट जावन आसा दुसरीच आनी ती जावन आसा सेवा आमच्या सेवे मुखांतर आमी पेल्याक पावो जाय आनी मनशाक निजायकी मनीस करूंक पळय जाय क्रिस्तांव करच्या पयलें मनशान मनीस जावन जिये जाय त्याच खातीर सोमी ह्या संवसाराक आयिल्लो तो मनीस जालो आनी आमी मनीस जाय म्हणून ताची आशा जावन आसली आनी अशें आमी संपूर्ण मनीस जाल्या तर by being fully human we become fully divine आनी देवा सारके आमी जाय आनी देवाचंय आमी वचून पावो जाय तर एकच वाट आमी पयलें संपूर्ण मनीस जाय मनीस केदाळ मनीस जाता आज पळया मनीस आकाशाचेर उबोवंक शिकलो
वय उदकाचेर उपेंग शिकलो वय धरणीचेर आणकी चलोवंक शिकोवना आनी हें जावन असो विपर्यास केदाळा मनीस जाता म्हजी दूख म्हाका कळ्ळी तर हांव जिवंत आसा म्हण अर्थ ओके पेल्याची दूख म्हाका कळ्ळी तर हांव मनीस जाला म्हण अर्थ ओके ओके तर पेल्याच्या दुखीक केदाळ आमी पावता पेल्याच्या कश्टांक आमी केदाळ पावता पेल्याची सेवा केन्ना आमी करता तेन्ना आमी आमच्या भावार्थाची सेवा करता जाकोब तेच सांगता आमकां तुका तर भावार्थ आसा म्हणटाय आनी बऱ्यो करण्यो तुजे थंय नात तुजो भावार्थ मेल्लो भावार्थ विश्वास तर विश्वास आसा भावार्थ आसा म्हणून सांगता हांव भावार्थाची परगटणी करी जाय तर एक वाडसावन आसा बऱ्यो करण्यो खंयच नात सेवा खंयसर ना तें क्रिस्तांव समर्थ ना कित्याक क्रिस्तांव समर्थतेचो अविभाज्य एक अंश आसा तर ती सेवा जावन आसा आनी दुर्बळांची सेवा करचें आमचें पयलें आपोवणें तुमीच सांगल्या प्रस्तावांत सांगिल्ल्या प्रकार हांव भुकेल्लो म्हाका खावंक दिलें हांव थानेल्लो पियोंक दिलें उक्तो आसलो म्हाका न्हेसोंक दिलें हांव बंदींत आसलो म्हाका सुटका दिली म्हणजे म्हाका जीव संपूर्ण ह्या काडूंक तुमी प्रयत्न केले तर म्हजेंच काम तुमी केलां हांव आयिल्लो तुमकां जीव दिवच्याक आनी तो यथेश्ट जावन दिवच्याक आयिल्लो म्हणून सोम्यान सांगलें तोच जीव पेल्याक आमी रुता करूंक एक अवकाश करून दिलो तर आमी मिसावांत एक जाल्या म्हळ्यार ह्या मिसावाची व्याप्त स्कोप मस्त विस्तार आसा काल एक पवित्र स्नान दिवचें म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवचें म्हणून मस्त विस्तार आसा हर एकल्या मनशाक देवाची भुरगीं जावन जियोंक वाट कर दिवची शिकोवची हो मस्त एक विस्तार स्कोप ह्या कार्यव्याप्त म्हणयात तुमी आतां असल्या एका 3 जाग्यांनी मिसां वावर करता आसतना तुमकां हो वावर करूंक कांय अडकळी या कांय समस्या म्हणून आयिल्ले आसात की समस्ये 100च्या वयर आसात हर एका हंतार आमी पळयलां हांवें बगल्लें आसा खंयसर बरें काम चलता थंयसर अडकळी आसातच आनी आसा जायच म्हणचें हांवें कित्याक बरें काम तर थोड्यांक म्हणी तें दुखता आनी बरें काम कितें कोणाक आदार ना कोणाक भविश्य ना आनी कोणाक आमी चारित्रीक रितीन दामून दवरलां तांकां तर आमी वयर हाडी जाय तांकां तर एक जिवंक अवकाश करून दी जाय तें निजायकी जावन आसा कश्टांचें काम एक इस्कॉल चलोवचें एक आस्पत्र चलोवची सुलाबायेचें काम पूण लोकांक तांचीं हक्कां मेळच्या परी करचें संविधानान दिल्लीं हक्कां तांकां रुपीत करूंक तांकां एक वाट दाखोवची हें काम कश्टांचें काम कित्याक तक्षण आमकां भायर तावन प्रेशर पडटा आनी दुसऱ्यान तावन साबार सवालां उदयतात हो कित्याक अशें करता गे म्हणून चड सांगच्या पयलें 2-3 तुमकां जाल्लें घटन सांगता हांव मुंडगोडांत काम करनासलो सिद्धी लोकांक सांगता आनी त्या गवळी आनी अस्पृश्य म्हणून दवरल्या भायर दवरलेल्या कोणीच तांचे थंय संबंद दवरनातल्या लोकां लागीं आनी अशें आसतना तांणी हांवें कितें केलें तांकां कशें म्हणी राजकीयांत एक करी जाय तांकां पॉलिटिकल पावर तांच्या हाताक मेळ जाय म्हणच्या खातीर हांवें एक मॉक इलेक्शन दवरलें म्हणजे थोड्याच ते उपरांत पंचायत इलेक्शन आसलें तालूक इलेक्शन आसलें त्या खातीर तयारी करया हांकां म्हणल्या खातीर थोडे म्हणे तो पंचायत इलेक्शनांत मुखार येवन दित दलीत येवन दित म्हणून हांकां मॉक इलेक्शन दवरलें आनी थोड्यांक मुखेलपणाक अवकाश करून दिलो तक्षण राजकीय उठले आनी ताणें कितें केलें हें 1996 ओके सप्टेंबर म्हयन्यांत ताणें एक येवजन केलें ह्या मनशाक कशें म्हणे करून रस्त्यांनी विणगो करून मेरवणीके आपोवन जाय पुरुशांवर व्हरी जाय म्हणून थंयसर मुंडगोडांत टिबेटन कॉलनी म्हणून आसा व्हडली कॉलनी आनी थंयसर त्या कॉलनी आशिल्ल्या वरवीं थंय एकलो CID आसलो ओके ते होम मिनिस्ट्रींत हांव तें दवरलें ताका आनी ताका सकट खबर कळटाली ताचें घर
आमच्या इगर्जीच्या मुखारच आसले आनी त्या वेळार फादर प्रदीप सिक्वेरा थंयसर आसले ओके तांचे लागीं ताणें येवन सांगलें आनी ह्या व्यक्तीक हांगा दवरनाकात फुडल्या 3 हप्त्यांक हांगा तावन काडा तुमकां वय कित्याक म्हळ्यार हांगा तो मेळ्ळो तर तांच्या हाताक ताका अशें पुरशां वरवेची एक विलावरी तयारी जावनूच आसा हाची मिटींग आसा तेच आसात देखून हांगा दवरनाकात फुडल्या 3 हप्त्यांक म्हणून अशें म्हाका राती थंय तावन रानांतल्यान व्हरून कडेक हांव दारवाड वचून 3 हप्ते थंयसर रावलो आनी ताच्या उपरांत फाटीं आयलो मस्त एका तरेचें प्रेशर आनी एका तरान तांचे योजना कशें हाका तावन काडी जाय म्हणून आनी कालाक गेल्ल्या उपरांत थंयसर एक फावटी अशेंच हळडेच्या कामाक आनी दलितांच्या उदरगतेक आमी काम करता आसतना एक दीस हाका कशें म्हणी ज्यूश मारी जाय म्हणून बेंगलोर तावन 13 जाणांक धाडून सुरेखान येवन म्हाका राखून रावलें हांव हळडेक वयता आसतना बायकाचेर वयचें आसलें पूण त्या वेळार कितें म्हजो एक बावळो हातूंत भायर आयलो आनी थंयसर सगळें बँडेज घाल्लें म्हाका बायक वय बायक सोडूंक म्हाका जालें ना देखून आनी एक ब्रदराक बायकार धाडलें म्हज्या आनी हांव रिक्षाचेर हळडेक गेलो ते बायकाचे नंबर तांकां दिल्ले वरवीं त्या ब्रदराक तांणी सुरी घाली नाजाल्यार ती म्हाका पडो जाय आसली अशें थंयसर सबार रितीनी दोगदोणी तोळ मेळटेच आसली म्हजे वरवीं सबार पत्रिका हँड बिल्स करन ताचे मतांतर करूंक बेसरला अशें म्हणून नाका जाल्लें म्हज्या विशयान बरोवन सगळ्या घरांनी तांणी व्हरून दिले आनी त्या वेळार प्रेसाचे आयले NDTVचे आयले म्हजे लागीं विचारूंक हांवें मतांतर करतात की म्हणून हांवें तांकां विचारलें एकच सवाल फाटल्या 40 वर्सां हांव जेजूत हांगा काम करतात हांव मात न्हय हांव म्हज्या वरवीं पयलें सबार जाणांनी थंयसर काम केलां फळे म्हाका फाटल्या 40 वर्सां हांव न्हू एकल्या व्यक्तीक मतांतर केल्लें दाखोवन दिया आज आंगड बंद करता हांव आनी कोणूच फुडें आयलें ना असलीं सवालां असलें कश्ट दोगदोणी आमच्या कामाचेर कामाचो एक भाग तो ಎಂತ ವಿಚಾरून जाय आसलें कारण म्हळ्यार आतां तुमी सांगिल्लें बरें असली सेवा करता आसतना आमकां आज आनी काल म्हणले बरें ह्या दिसांनी ಎಂತ आयकूंक मेळटा मस्त आयकूंक मेळटा कानुनी अशें एक असेंब्लीन धाडलां आमी सेवा दिवची ताज्या उपरांत हेरांक कुमोक दिवचे असल्या संदर्भाचेर ಎಂತ आयकूंक मेळचें कारण म्हण सांगल्यार तुमी सेवा दितात म्हूण सांगल्यार धर्म तांचो बदली करूंक मतांतर करूंक क्रिस्तांव करूंक म्हणून जाल्यार ह्या परिगतींत कशें आतां तुमच्या लागीं आयले तुमी एक तांकां जाप दिली सारकी तांच्या लागीं जाप नातली दिवंक सवाल विचारलें जाल्यार परिस्थितींत कशें एक तांकां कन्विक्शन दिवं येता तांकां म्हळ्यार आमी करच्या सेवेचो उद्देश कितें आसा तांच्या मतींत आसले दुबाव कशें पयस कर येता म्हूण तुमी चिंतात हें जाय की मतांतर करचें आतां कितें कानून या एक ते बिल ते तयार करूंक शकल्यात हे मतांतराचें या धर्मीक क्षेत्राचें सवालच न्हय हें संविधानाचें सवाल आमच्या कॉन्स्टिट्युशनाचें सवाल वय आमकां संविधान सांगता की आमी जाय आशिल्लो भावार्थ आमी उसारयेत जियेत आनी परगडयेत वय हे आमकां संविधानान दिल्लें हक्क जावन आसा आमचें स्वतंत्र जावन आसा वय फाल्यां सकाळीं म्हाका एक हिंदू जाय हांव हिंदू जावयेत फाल्यां दोनपरां मुस्लीम जाय मुस्लीम जावयेत फाल्यां सांजे परतून क्रिस्तांव जाय हांवें क्रिस्तांव जावयेत कोण म्हाका आडकळ करचो कोण वय कोणाकच आडकळ करूंक जाय म्हजे संविधानाचे हक्क ते आनी आज तर आमी धर्माचें मात्र एक क्षेत्र म्हणून घेतलें तर आमी चलवतां आमी सारकें चिंती जाय पडटा हाच्या विशयान हें भावार्थाचें सवाल न्हय हें संविधानाचें सवाल म्हजें हक्क जावन आसा म्हाका संविधानान दिल्लें ह्या भुमीचेर दिल्लें ह्या देशांत आसलें म्हाका हक्क कोणेच काडूंक जायना त्याच खातीर आनी एकल्याक
तर क्रिस्तांव जायचंय वय तर कोणेच ताका आडखळ करूंक जायना. हम्म, हम्म, हम्म. सेवेक आनी ताका वय. दोनांक संबंध करून दिल्ले हा. जावन आसा थोड्या असल्या संघटनांनी. विकोमचे वय म्हळ्यार तांच्या एक लोकांक एक अशें एक मोतींत तांकां एक शिक्षण दिलें एक शिक्षीत केलां म्हळ्यार आमी करची सेवा म्हळ्यार मतांतर करचो म्हणलो एक उद्देशीत म्हणून एक सगळ्यांच्या मोतीन घालचे प्रयत्न सुरू आसा. वय 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 आतां पळया मदर तेरेसा वय. ती आसतना जिवंत आसतना हां हिंदू खंय तर ते मरण पावलो तर हां हिंदुवांच्या पुजारीक आपोवन हां तांच्या संप्रदाया प्रकार तांकां अंतिम संस्कार दिला. दिला. मुस्लीम जाल्यार तांच्या मुस्लिमांच्या मुखेल्यांक आपोवन तांकां त्या प्रकार तांच्या रिती रिवाजा प्रकार तांकां अंत्यसंस्कार दिला. क्रिस्तांवांक तशेंच केला. तर खंय सरतावन आयलें हें सेवा तांणी करची मुळा उद्देश जावन आसा मतांतर करचो म्हणून. वय हें थोड्यांनी चिंताप हें वीक दुसऱ्यांच्या मतीक घालून आयिल्ल्या वरवीं कितें जाता आमी सकट हिंदू एक हां म्हणलें एक चिंताप हाडच्याक वय आनी हिंदू राष्ट्र करच्याक हें एक मेट जावन आसा. वय हे एक कांय एक व्हडल्या खेळाचें एक योजन म्हूण दिसता तातूंत एक ल्हानसो भाग म्हळ्यार कशें एक समुदायाक विंगड करचें आनी उरल्यांक परत सांगाता घालचें आनी अधिकाराक येवचे अधिकार दणकाट घेवचो तस जाल्यार एका खेळाचें एक ल्हानशें काय एक भाग कोणावो दिसता. वय अधिकार तांच्या हाती येदोळस आसा आसा वय आनी की आसतलो म्हूण दिसता म्हाका. वय अधिकार मात न्ही राजकीय अधिकार मात न्ही हें एक कशें म्हणे हिंदू राष्ट्र करयसाय करेजा म्हण कित्याक 1925 स्टार्ट जाल्ले संघ परिवार हां आज थोड्याच वर्सांनी 100 वर्सांक पावता शतमानोत्सव करच्यार आसा. आनी त्या वेळी तांचें योजन जावन आसा आमचें भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र करे जाय. आनी आमी आनी एक चिंतून नजो आनी तो सकट हिंदू एकच म्हणून बरे एक 20% मात्र अशें आसा शिवाय उरले हिंदू लोक कितें आसा बरो मायपासी आनी सोडदोडीचो संवाद जिवनाचो लोक जावन आसा. सगळ्यांक एकाच बास्केटींत आमी घालूंक जायना. येस हें थोड्यांचें चिंताप पूण तें थोड्यांचें चिंताप कितें आसा तें आज अधिकाऱ्यांनी आमच्या हातांत घेवन राजकीय फुडाऱ्यांनी तें मुखारसून व्हरचें आसा. आनी एक संगत आमी आसचे काल एक सादारण एक चड म्हळ्यार 2% आसचे आमी ह्या संवसारांत ह्या देशांत ह्या इतल्या व्हड वांट्याच्या लोकांनी ह्या 2% लोकांक आमकां कित्याक बियेजे म्हणलें एक सवाल मतींत म्हळ्यार खंय जाल्यार एक समासम आसल्यार प्रतिस्पर्धी आसा आनी ताका देखून भिवोवचें एक सहज हें खंय ना लेखाकच ना कारण म्हळ्यार 2% आनी उरलो इतलो व्हडलो संख्यो एक काल्या खातीर बियेजे म्हणलें ते एक सवाल मतींत उदेता. वय ते सबारांक उदेता कित्याक ह्या 2%क कित्याक इतले भियेतात की म्हणून कित्याक भियेतात पूण आमी अर्थ कणकणी जाय 2% आमी आसूंक पुरो पूण आमची सेवा पळया भारताची सगळी सेवा काडया सगळ्यांनी करची सेवा तातूंत आमचे कितले शेकडा भविष्या क्रिस्तांवांची सेवा सुमार 60 ते 70% सेवा आसा. तर ते 2% भियेनात ते 60% 70% सेवा आसा बेंताचेर कित्याक ती सेवा दिली तर शिक्षण तर ह्या दम दवरलेल्या लोकांक मेळ्ळी तर ते मुखार वयतले चिंतूंक शकतले फाल्यां ह्या योजनाक विरोध रावतले. हें बे आसा भिरांती. येस भिरांत आमच्या मिसांवाचेर आमचेर न्ही आमची 2% आसचे पूण आमच्या मिसांव कितें आसा तें निसाय की तांकां एक बॅट तसलें जावन आसा. आतां कानून म्हणून सांगल्यार हे एक असले एका कानुना वरवीं मस्तू जाणांच्या मतींत हांवें उलयतना आयकलें काल बेश्टें कुमो करूंक वयचें कुमो करनात आमकां फाल्यां सकाळीं कालें बेश्टें पाटी आमचेर उपराडटात देखून आमचे इतल्याक आमी वगत बसचें म्हणून असले एका भिरांतींत मस्तू जाणांक आतां ह्या दिसांनी पळोवंक मेळटा अशें तर सांगलें आसा फाटल्या दिसांनी म्हज्या लागीं असल्या परिगितींत आमची बाबार्थी मनशां आसता आसतना कशें एक भिरांत उतरून मुखार वचता म्हळ्यार ही क्रिस्ताची सेवा
आज काल म्हणून सांगल्यार हेरांक एक परजळ जावंक पावल्या सक्कडी पळयता 2% आमी जाल्यार रे असल्या परिगतीन आमी ह्या भिरांतीक वळाक जावन थंड बसनासतना कशें मुखार वचूं येता म्हणून उतरून येता आमी भिरांतीन अशेंच बसल्या तर ह्या आमच्या की फुडें आसले पळय सांत थॉमस वय ताका मेळ्ळी दगदणी आनी ताणें काडिल्ले कश्ट ताणें अशेंच म्हणलें तर फ्रांसीस सावेरांनी अशेंच म्हणलें तर जुजेवासांनी अशेंच म्हणलें तर आज भारतान समर्थ आसतना खंयसर क्रिस्तांव समर्थ आसा थंयसर दगदणी आसा थंयसर कश्ट आसात हें क्रिस्तांव समर्थ एक नवें जावन न्हय पुर्विल्ल्या दिसांतावन अजून पर्यंत आमी बगल्लें आमचें जिवन जावन आसा तर आमी दगदणी मेळटा या असलें आमचे वयर संशय आसा आनी आमी कित्याक करी जाय म्हूण आमी फाटीं सरता आमी आमच्या भावार्थांत फाटीं सरता बऱ्या कामांत मात्र न्हय कित्याक हांवें पयलींच सांगलें सेवा आमच्या भावार्थाचो एक अविभाज्य अंश तर आमी सेवा करिना तर आमचो भावार्थ भविष्या मेलो म्हूण अर्थ येता दिशेन आनी एक सवाल विचारचें जाल्यार आमी आतां उणे आसा आमचे बळ नंबरांत संख्यान कांय ना अशें जाल्यार संदर्भाचेर जेजून एक संगत सांगली आसा काय म्हळ्यार तुमी पारव्यां बरीं सादे बळे जाय आनी सर्पा बरीं चतूर जाय म्हणून देखून आमी आतां उणे आसा असली एक कठीण परिस्थिती भोंवतणी आसा देखून जेजून सांगली सांगणी कशी आमी अर्थ करून घेवं येता आमी आमचे इतल्याक आतां थंड रावचें गी ह्या जेजून आमकां ही सांगणी दिल्यारी तो ताजो कुरीस काण घेवन मुखार गेलो कालवर दोंगर पर्यंत आनी ताणें ताजें जिवन अर्पिलें ताजी देख काण घेवन मस्तू सांत भक्त तुमी आतां सांगले बरें संवसाराचेर मस्तू जाण ताजो पाटलाव करून गेले चतूर जाय वय सादे बळे जाय पूण जाल्यार ताणें उक्त्यान भिरांत नासतना वचून परगट केलो आतां आमी आंतू खंयचें काण घेवं येता पारव्या बरें सादे बळे जावन आनी चतूर रावन वगत रावचें गी ह्या आनी एक वाट जेजून दाखयली आनी जी सांता भक्तांनी मार्तीरांनी पाळिल्ली तांतली खंयची आतां आमी विसल्यार जायत हांवें सांगतें मार्तीरपणाक आमी भिवंक नजो कित्याक तें आमचें निमाणें देवाचें बेसांव आमचें भाग कोणाक मार्तीर मरोंक तसलें एक देणें फावो जाता ते कश्टांचें तरीपणी देवाचे विशेश आशिर्वाद तें पूण चतूर रावूं जाय आमी चतूर रावूं जाय आमी पारव्या बरी जाय सर्पा बरी जाय संदर्भाक पळोवन आमी अशें करी जाय पडटा पूण चतूर आसा जाय चतूर आसचें म्हळ्यार भियोवन लॉक करून भितर बसचें न्हय आमचो कुरीस आमी सदांच सोवय जाय आनी जेजूचो पाटलाव करी जाय आमकां एक स्वामी जेजू क्रिस्त म्हणून आसा आनी ताचो आदेश मात न्हय ताची देख घेवन ताच्या फाटल्यान आमी वचूं जाय पडटा देखून आमी भियोवन रावंक जायना खंयच्याकच देखून हांवें सांगचें सांत आसात मार्तीर आसात सांत स्वाम्या खातीर जियेल्ले मनीस मार्तीर स्वाम्या खातीर मेल्ले मनीस आमी सगळ्यांनी मरो जाय म्हणना स्वाम्या खातीर आमी जियेवेत की तें सवाल जावन आसा स्वाम्या खातीर आमी जिवचें तर आमचो कुरीस सदांच आमी पळोवन ताचो पाटलाव करी जाय आनी आमी त्या शेवटाक वचून पावूं जाय बरें म्हळ्यार आतां तुमी आतां आनेकाल आनी टायमार मुंडगोड जाल्ली थोडी गणितां सांगली निजाकी खाले म्हूण सांगल्यार चिंतून पळोवचें जाल्यार ती एक आंग काडचें तरी गणितां म्हळ्यार अशें जावचें आसा म्हूण चिंतून मागीर त्या दिशेन सेवा करची मेटां काडचें म्हळ्यार निजाकी धैर्य जायचें ह्या जाग जाल्ल्यांक धार्मीक जाल्ल्यांक हें वडणें कोण ना कित्याक म्हळ्यार तांचेर होंदून जिवतालीं मनशां कोणी नात त्या देखून ताणें क्रिस्ता खातीर आपलें जिवीत समर्पीत केलां देखून खंयच्याय घडये आमी ताका राखून आसा जाय कित्याक म्हळ्यार आमचे डिपेंडन्स होंदून रावचे मनशां नात पूण कुटुंबांत जियेताल्या मनशांक तांचे डिपेंडन्स जावं पुरो बायल आसा भुरगीं आसात या घोव आसा आनी त्या भायर कुटुंबांत मनशां आसात असल्या मनशांनी असल्या परिस्थितींत कशें क्रिस्ताक सागसावन जियेव येता गे म्हणून वय तुमी सांगले सारकें आमकां याजकांक धार्मिकांक हें सुलाभ कित्याक आमचेर होंदून कोणी नात हांवें एक साबार फावटी सांगलें आसा म्हाका
हांव मेलो तरी कोणी विसारचे कोणी नात भाव भयणी आसूंक पुरो तरी पूण एक दीस विसारतली कित्याक अशें जालें गे म्हणून खंडीत जावन ती विसारची नात कित्याक तो मेलो कित्याक ताणें काम केलें खंडीत जावन विसारची नात देखून आमकां म्हणली आमचीच म्हणली कोणी नात आमकां सुलाभ हें काम करूं एका कुटुंबां जिवितांत आशिल्ल्यांक तांकां इल्ले कश्ट तांकां तांचेर हुंदोन आसात तांची भुरगीं अशें आसतना तांकां इल्ले कश्ट तरी पूण आमकां कंदमाल कितें जाल्लें सगळ्यांक गोत आसा कोणी सिस्टां न्हय पाद्राप न्हय सामान्य लोक कुटुंबां जिवितांत जिवसो लोक अजून पर्यंत जैलांत आसा कितलोसो लोक आज पर्यंत रानांनी जियेता तर लायक बावर्ती तर हे पाद्रावांक सिस्टरांक मात्र एक सीमित जावन उरलें क्षेत्र न्हय सगळ्यांनी तो भाग घेवं पूण तांकां खंडीत जावनी कश्ट कुटुंबां जिवितांत कोण भागीदार जावन आसात तांकां इल्लेशे कश्ट कित्याक म्हळ्यार तांचेर हुंदोन आसात तेय आमी समजून घे जाय असल्या एका वातावरणात म्हणून सांगल्यार आमी कितेंय करता तें आज दुबावाच्याच दिश्टीन पळयतात जाल्यार हे कानुनी हाडचें प्रयत्न चल्ले आनी जाल्यार संगतीमध्ये एका वेळार सकट लोकांमध्ये कॉर्डियालिटी एक सौहार्दता अन्योन्यता पुरो आशिल्ली आतां हर एक अशें वांकडे दिश्टीन पळोवचें बरें जालां थोड्या वर्सां आदीं म्हण सांगल्यार 2008 इसवेंत काले म्हण सांगल्यार हे क्रिस्तांवांक आनी ताज्या उपरांत इगर्जांचे धाड जाल्ल्या वेळार बरे मनीस मस्तो अभिमान आसचे क्रिस्तांव धर्माचे तेशे म्हणटले मतांतर ಒಂದು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ म्हणून अशें तसलें एक मतीन तें घाल्लें आसा आनी आज आमकां असलें वातावरण उदेलान देखून लोकांनी सामान्य लोकांनी तांच्या शेजाऱ्या लागीं आनी तांच्या काम करच्या जाग्यार कशें एक असलें कॉर्डियालिटी एक वातावरण आसा करी येता आमच्या समुदायाच्या मनशांनी आमच्या सायडीत गे म्हणून एक म्हळ्यार आमी हर एक समर्थ समजून घे जाय पण आमकां क्रिस्तांवांक आमच्या समर्थ विशयानच कितलें आसा कळीत आसा म्हणलें सवाल आनी एकल्याच्या समर्थ विशयांत आमकां जाणवाय आसचें बारीक उणें खंय थियोलॉजी केल्ल्यांक थोड्यांक थोडी समजणी आसा जावंक पुरो पूण ही समजणी आमी आमच्या लोकांक दिवंक बोशा आमी सुकोवन पडल्या आमच्या लोकांक खंडीत जावनी गुंडायाचो एक गुंडायाची तरबेती आमी दिवंक ना आनी तें पयलें करी जाय हर एक समर्थ इस्लाम हिंदुइजम आनी इस्लाम बुद्धिजम जैनिजम हे पुरो आमी इल्लेशे म्हणी थोडी वळख म्हणी हाची आमी करून घे जाय आमकां दुसऱ्या समर्थ विशयांत सारकें समजणी आसा जाय एक दुसरें पयलें आमकां खंयच्याच थंय वचनाका हें भुताचें हें हिंदुवांचें म्हणून पळया आमच्याच कोडयाळांत बसां आसलीं हिंदुवांची बसां तर थंयसर पयले आतां न्हय 3 फोटो आसताल्यो एक जेजूच्या काळजाची आनी एक गणपतीची आनी एक मुस्लीम तांचे दर्गाची पळय क्रिस्तांव बसांचेर खंयसर पळयल्लें आसा आमी कित्याक आमची थियोलॉजी तशी आसली पूण आज पवित्र सभा स्पेशली आफ्टर वॅटिकन II साधारण उक्त्या मनान दुसऱ्या समर्थींकी तांचो जागो दिवन आसा मानान लेखून आसा आतांचो आमचो पाप साहेब खंडीत जावन हर एका भावार्थ्याच्यांकी सांगात घेवन आमी वचूं जाय म्हणून आमकां उलो दिवन आसा तेंच सिनड तांची आमी सगळ्यांक सांगत आसले जाय दुसऱ्या भावार्थ्यांकी आमी सांगता तांच्या सांगता आमी चले जाय आमच्या सांगता चलोवंक तांकां अवकाश करून दी जाय म्हणून तर तांच्या विशयान समज जाय पयलें दुसरें सौहार्द रितीन आमी तांच्या सांगता जिये जाय आमी जियेता खंडीत जावन क्रिस्तांवांचे पयलीं तांणी सांगता जिवन आसा तिसरें तांचे थंय वीक थंय भरतात म्हणून आमच्या लोकां थंय आमी वीक भरूंक दवरचो आमकां तो लोक जाय सकट हिंदू लोक आमकां जाय थोडे आमचे विरोध आसूंक बरो पूण कितलोसो हिंदू लोक आज क्रिस्तांवांच्या
खुशीन उलोवन आसा आमच्या प्रो वय वय आमच्या पक्षान आमच्या पक्ष उलोवन आसा उलोवन आसा आमकां सहकार दिवन आसा हां 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 हे आमी हाचेर दोळो दांपूंक जायना वय वय हय आमी तांकां सांगाता घेवन वचूं जाय आनी निमाणें तांच्या फेस्तां आसात हां तांकां एक विश करचें खरें येता हें आमी भविष्या आनीक चड करीत जाय पडटा गुडविल बांदून हाडून बरें मन बरें मन बांदूंक जाय आनी बरें मन आसलें तें रुता करीत जाय रुता काय येस असले कानून आयले आमच्या मध्ये आता काय म्हणून सांगल्यार मतांतराचे कानून आयले आनी असल्या संदर्भाचेर आमी क्रिस्तांवां एक सोमी म्हूण सांगून आमच्या मध्ये मस्त पंगड आसात कांय 50,000च्या चडीत एका लेखान हे पंगड विभाजन म्हळ्यार एका रितीचें स्कांदल म्हळ्यार आमी म्हणटा एक देव एक सोमी म्हणटा पूण आमच्या मदें तितले पंगड आसात एका रितीन एक उलटी देख दिल्ले पळय आनी असलें कानून हाडटा आसतना सोम्यान काय हाज्या मुखांतरे कांय संदेश दिला की काय म्हळ्यार तुमी सक्कडी एक म्हूण सांगतात म्हाका आनी तांबेर म्हज्या नांवान तुमी एकामेका अशे पुरा पंगड पंगड बांदून आसात देखून काय एक ह्या सोम्यान आमकां कांय हाज्या मदें संदेश म्हूण दिला गे म्हणून वय थोडे फावटी उजो पेटलो तरी खंयसर आमकां एक संदेश आसता आसता वय हांवें सांगचें तितलेंच इतलें पुरो जाता आसतना आमी आमच्या विशयान ती चिंती जाय पडटा सोम्यान मागल्लें बापा लागीं कशें हांव आनी तूं एक जावन वसाय तशेंच ते एक जावन दित म्हणून आमी एक जावन आसना कितलेशे पंगड आमच्या मदें आनी ते आमचे न्हय हे आमचे न्हय हे आमकां आनी तांकां संबंद ना अशें आमी उलोवचें आसा उलयता आसतना खंडीत आमकां आनी तांकां तफावत आसा मस्त डिफरन्स आसा तरी पूण तांकां आनी आमकां संबंदी आसा तांणी तोस्सो वांजेल वाचचो आमी काणयोचो वांजेली तोस तांणी सत्वांचे स्वामी जेजू क्रिस्ताचेर आमचो भावार्थी त्या स्वामी जेजू क्रिस्ताचेर तांचो कुरीस तांणी आराधन करचो तांणी मान दिवचो कुरीस कितें आसा तोच कुरीस आमी मान दिवचो कुरीस तोच कुरीस तशें आमचे आनी तांचे मदें कॉमन थोडे एस्पेक्ट्स आसा एलिमेंट्स आसात तरी पूण तांणी जिवची रीत पासाची रीत आनी तांची आडळताची रीत ती आनी आमची एकच लेख न्हय तांचो आमचे आनी तांचे मदें मस्त तफावत आसा आनी आमकां तांकां आमी एकच म्हूण सांगूंक जायना तरी पूण भावार्थाचें मुळावें भावार्थाचें सत कितें आसा तेच फातयेवचें आनी आमी फातयेवचें एकच म्हणलें आमी मत दवरूंक जाय निमाणे एक सवाल आता येणे कोडयाळ उडपीन तांणी मस्त कातोलीक आसात तुमी आतां शिवमोगांत आसात हांव चिंता थंय कातोलिकांचो संख्य उणो आसा थंयसर तुमकां तुमी धर्माध्यक्ष जावन आसात DSCचे मुखेली वो क्रिस्तांव भावार्थ थंयसर जियोंक तुमकां कसले सकट फंत आव्हानां चॅलेंजीस आसात आनी कितें सकट थंय अवकाश आसा आनी ताज्या उपरांत थंय शिवमोगा DSC असले क्रिस्तांवांचे साबार पंगड आनी आसात तांच्या मदें वावर करूंक कशें जाता गे म्हणून एक सवाल तुमच्या लागीं हय हांगाच आमी मंगळूर उडपी पळयलें तर आनी शिवमोगा पळयलें मस्त तफावत आसा थंयच हांगा आनी हांगा थंय व्यत्यास आसा कित्याक म्हळ्यार हांगाचो लोक सदांच शिकपी लोक भावार्थांत सुमार गुंडायक गेल्लो लोक थंयसर आसलो लोक कितें आसा थंय मस्त कश्टी लोक आमचो लोक कश्टी लोक आनी की शिकप तांकां मेळोंक ना सड्ड शिकले म्हळ्यार आतां चेरक्यां पैकी थोडे जण इंजिनियर जाल्यात जावंक पुरो थोडे उन्नत शिक्षणाक गेल्यात जावंक पुरो तरी पूण साबार तरणाटे आमचे आनी की 10th या PUC या करनासतना अर्द्यार सोन कामाक वेचे आमचे तरणाटे जावन आसात दुबळी कांय मस्त आसा हांगाचे बरी न्हय हांगासर 3 फावटी जेवण कांयच उणें ना लोकांक तरी पूण थंयसर जेवणाचेच तांकां कश्ट सारकें रावंक घर ना अशें म्हणटा आसतना तांणी समर्थीची सेवा करी जाय हे म्हळ्यार इल्ले कश्ट हांगासर मस्त वॉलंटियर्स मेळटात दुसऱ्या आमच्या कमिशनर्स कितें आसा तांकां काम करूंक हांगासर अवकाश आसा आनी तांचें थंय बरें मनूय आसा लोकां थंयसर बरें मन आसा तर तांकां अवकाश करूंक दिवंक जायना
तितलो वेळ इगर्जे खातीर या आमच्या समर्थे खातीर करसूंक तांकां जायना ओके. ही एक. आनी एक आमकां आसचे कश्ट म्हळ्यार हांगासर लोक सांगत आसा हां पळय आमच्या मंगळूर DSCत एक या 2 डिस्ट्रिक्टांनी हां सगळो लोक आसा. आमकां थंय 3 डिस्ट्रिक्ट आसात. हां हां शिवमोगा एक, हां दावणगेरे, हां. चित्रदुर्गा. हो आनी चित्रदुर्गांत लास्टाक आसची आमची फिरगज मोळकाल मूर म्हणून हां शिवमोगांतल्यान थंय वचत जायतर 234 किलोमिटर्स आनी फाटीं जयतात तितलेंच सर्वेचें जाल्यार एक सगळो दीस वता. जाय पडटा. आमचें प्रायवेट वेहिकल आसल्यार हां. आमी सुमार एक 4 वरांची वाट 4 वरां फाटीं येवंक 8 वरां ताकाच गेलीं. आनी लोकां कडच्यान वचूंक वेळ करची जाय म्हळ्यार सुमार एक 2 दीस जाय पडटा वचून येवंकच. वय 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 मोगाच्या न्हू आज आमचे संगी बिशप फ्रांसीस सेरावो ह्या संवादांत तांणी भाग घेतलो. तांच्या लागीं उलयता आसतना कळटा मिसांव वावरू आडळत्यांत आनी आतां धर्माध्यक्ष जावन कितली जाणवाई आनी कितलो अनुभव तांच्या लागीं आसा गी म्हणून सेवे मुखांतर आमी कशें क्रिस्ताक साक्ष दिवं येता आनी तशेंच आयलेवारच्या ह्या परिस्थितींत आमी कशें जेजू क्रिस्ताक आमच्या जिणे मुखांतर आमी साक्ष जावन जीव येता आमचो भावार्थ कशें जीव येता म्हणून तांणी भोव अपूर्वयेन आमकां कळीत केलें. तांचे टायम टेबल केदाळे पॅक्ट आनी ह्या पॅक्ट टायम टेबल हाच्या मदें वेळ करणं हांगासर येवन आमचे संगी हो वेळ करसून आमकां तांणी जायती म्हायती दिल्या. तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव बिशप फ्रांसीस सेराव हांकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू बिशप. थँक्यू. मोगाच्या न्हू तुमकां ह्या कार्यक्रमा विशयांत कसलीं सवालां विचारूंक आसात जाल्यार तुमी आमकां ती सवालां वॉट्सॅपा मुखांतर या ईमेला मुखांतर धाडयता. वॉट्सॅपाचो नंबर आसा 9449821580 आनी एक नंबर आसा 9449825580 आनी ईमेल ID आसा onilds@gmail.com. मोगाच्या न्हू हे कार्यक्रम तुमकां डिवायन TV, डिवायनवर्ड YouTube आनी Facebook, सेंट अँटनी आश्रम YouTube आनी Facebook, तशेंच कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर YouTube आनी Facebook ह्या चॅनलांनी तुमकां पळोवंक मेळटा. तुमी पळया आनी दया करून हेरांकी कळया. परत हे पटी मेळया तोळ पर्यंत तुमकां समेस्तां की देव बरें करूं. समर्थ आणि सावाला Soumya sadai am so bhava
जाता असताना सडय आमचो भावाड सस्वा खडा तितलो भावाड आसल्यार कडपा सारक्या भावाडता वाडल्यार खऱ्या भावाडतान सदा मागल्यार मागलली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावाड सोम्या सडय आमचो भावाड सोम्या सडय आमचो भावाड सोम्या सडय आमचो भावाड मुरी माईक उलो मारता असताना सडय आमचो भावाड सांता भक्तांची जिणी नियाळताना सडय आमचो भावाड आराधन नवीन भक्तीन करता असताना सडय आमचो भावाड मागणी रसार करून परताना सडय आमचो भावाड सस्वा खडा तितलो भावाड आसल्यार कडपा सारक्या भावाडता वाडल्यार खऱ्या भावाडतान सदा मागल्यार मागलली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावाड सोम्या सडय आमचो भावाड सोम्या सडय आमचो भावाड सोम्या सडय आमचो भावाड समर्थ आणि सवला हर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर आणि सांत आंतोन आसऱ्याच्या फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.